कोंबा रावपी फामिलीचे 15 दिसां भितर पुनर्वसन करची म्हण निमणी मुदत दिल्ली। मात पोरणे मार्केट ते कोंबा वाठाराच्या कामाक सुरवात केल्या, पूण लोकांचे पुनर्वसन करूंक ना म्हण टीसीपी मंत्री विजय सरदेसायन पीडब्ल्यूडी ऑफिसरां वांगडा खासा बसका आयोजीत केल्ली। आयडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। रिहॅबिलिटेशनाचो इश्यू आसलो, हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्ली आहा की तांकां शिफ्ट करचे 15 दिसांनी म्हणून, आनी एक लिस्ट ऑफ स्कूल्स हॅव बीन गिवन, स्कूल्स विच आर व्हेरी डिस्टंट, मोगरार, मानोरा, शिशिणी अशें आहा, आनी हे सगळे आसा ते स्थानीक गोंयकार आनी घर आशिल्ले इतले वर्सां राविल्ल्यान तांकां वगीच अशें टेम्पररी शिफ्ट करून करप चुकीचें अशें म्हाका दिसता। आनीक एज एन ऑल्टरनेट प्लॅन हावजींग बोर्डाचे नवे टेनमेंट्स जे रुग्णामळ जाल्या तांकां आतांच ऑक्युपन्सी मेळ्ळ्या, थंय आमी तांकां शिफ्ट करूंक सोदतात। हें सगळें कोर्टाक आमी एक कावंटर एफिडेवीट दिवन सबमीट करचें पडटलें। हें करपाक मुख्यमंत्री बरोबर हांव फाल्यां मिटींग घेतलो विथ अ प्रॉपर प्लॅन। तो डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा जॉन्सनाक टू मिनीट टुडेज मिटींग वीच यू ऑल हॅव विटनेस्ड। टोटल कितली घरां कोर्टान हें केल्लें आहा की 15 फॅमिलीज म्हणून, पूण कोमांचे स्ट्रेचान अशें दिसता की 9 फॅमिली हांगा आयिल्ल्यो आहा। मे बी फुडल्यो आहा त्यो ते लाफ्लोरा कडच्यो थंयच्यो आसूंक शकता। हांव एक्झॅक्ट हें डिटेल्स म्हाका खबर ना, बिकॉज इट्स नॉट ऑल्सो आय डोंट नो द इन डेप्थ इशू। I'm basically concerned, court is concerned that the road has to be completed. We are also wanting the road to be completed. But these people are also Goans. थंय रावपी, हांवूय पयलो खोमांतलोच, आमी आमचे शेजारी ते, आनी तांकां न्याय दिवप हें आमचें सरकाराचें कर्तव्य जाता, आनी तांचे खातीर आमी न्याय दिवपाक झगडटले। तांचो मेजर आहा टेम्पररी, मागीर तुमी तांकां रिहॅबिलिटेशन कशें करूंक सोदतात। आमचो लास्ट टायम आमी एक सारांश असो पाविल्ले की हावजींग बोर्डान तांकां बांदून दिवचें म्हणून। दीस वॉज वॉट वी हॅड रिच्ड एट, बट दॅट इज ऑल्सो नॉट कन्क्लुडेड, इट इज जस्ट एट द स्टेज ऑफ कन्सेप्च्युअलायझेशन। एक विचार आयिल्लो, तो विचार फुडें व्हरूंक तितले स्टेप्स आमी घेवंक ना, पूण आतां बिकॉज द कोर्ट इज पुशींग फॉर इट वी नीड टू टेक स्टेप्स। ऑल्सो वन थिंग दॅट दे हॅव इज की ती सगळीं हिंदू चवथ लागीं पाविल्ली आहा, चवथ जावन शिफ्ट जावचें अशें तांचो रिक्वेस्ट आहा। आय थिंक इवन दॅट हॅज टू बी लुक्ड सिम्पथेटिकली। हो जो रिंग रोड मडगांवचो हो प्लॅन जाल्लो मिड 80s आनी आज आमी 2017 आसा, पूण अजून पासून हो हार्डली 3.5 किलोमिटराचो जो रिंग रोड आसा तो कंप्लीट जायना। 35 years आतां जातात पूण हो रिंग रोड कंप्लीट जायना। आनी आतां जेन्ना एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आसा थ्रू हायकोर्टानूय हाजी दखल घेतिल्ली आसा आनी क्लियर कट डायरेक्शन दिल्लें आसा कशे भाशेन हो कंप्लीट करचो तो। आनी तेन्ना हो थोडोसो भाग आत करून मागीर ताका मिनींग उरना। चड गरजेचो आसता तो हांगा फ्रॉम ओल्ड रेल्वे स्टेशन टू कोंबा लाफ्लोर ती एरिया चड गरजे आसा, कित्याक हे इतले इंटरनल रोड्स आहा ते रिंग रोडा लिंक जावन हे ट्रॅफिक कंजेशन जे म्युन्सिपालिटीचे आनी अरावंड द गार्डन जो जाता हो बॉटल नेक हो हाजो हो सोल्युशन मेळटा हे रिंग रोड ह्या स्टेजीचेर कंप्लीट जाता।